वेल आयज 5 जून 2026 आणि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हो हांव साजरो करतालें नावेली. सकाळी प्लांटेशन प्रोग्राम आशिल्लो आनी प्लांटेशन प्रोग्राम करतना म्हाका झूक झूक करून सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ जो काल व्हायरल जाल्लो ताचेर एक न्यूज आयली की बाप आमचो जो 22 years old नॉट 23 years old, आय मीन म्हापसा एट बाबा कोण तो आमचो सॅम्युअल गांजाच्या घरा कडेन जो काल त्याने आपलो जीव काबार केलो एक एअर गनान. आणि एवरीबडी नोज दिस इज रिगार्डिंग that case which happened about the garbage उडयले म्हणून कोण तरी आयलो एकलो बायकाचेर आनी व्हिडिओ काडलो आनी व्हिडिओचेर तो भासाभास करपाक लागलो. व्हिडिओचेर भासाभास करता तेन्ना तेणे व्हिडिओ काडलो तेन्ना फायन, दॅट इज फायन. बट देन द बॉय सॅम्युअल वॉज सेईंग सॉरी टू हिम प्लीज सॉरी म्हणटालो. पूण आउट ऑफ द वे वचून ताणें एक खंय तरी क्रायम केल्लो आसा त्या भुरग्यान. म्हणल्यार यू आर नॉट सपोज टू ब्लॉक एनीबडीज vehicle or remove the keys. He took the त्याने तो कायदो आपल्या हातीन घेतलो, which is wrong. Now after coming here I met his mother. Samuel's mother is grieving. ताजे इतले हार्ट ब्रोकन जाली आसा की बाबी रिस्पेक्टेड टीचर इन मोंतगिरी स्कूलात बरी एक टीचर ती. बापूय ना, ओनली सन सॅम्युअल ऑफ 22 years who was studying in Xavier's. He was studying 4th year economics करतालो. 2 भयण्यो आसा ताज्यो. सेकंड इयर इकॉनॉमिक्स शिकतालो तो 22 years old. ताची भयण रिझेन आसा आनी दुसरी भयण आमची शिना. नाव ही इज लेफ्ट. ताच्या आवयक आनी हे 2 जाणां भयण्याक सोडून तो सोंपलो. वायट दिसता म्हणल्यार हांगा सगळे सांगपाक सोदता म्हणल्यार आय डोंट नो वेर टू स्टार्ट फ्रॉम. बट येस, एक इनोसंट भुरग्याची लायफ घेतिल्ली आसा आनी ह्या इनोसंट भुरग्याची लायफ म्हणल्यार कितें ते झाले की त्यांनी सॉरी म्हणलें. ही हॅड नॉट कमिटेड अ क्रायम, बिग क्रायम. ही वॉज नॉट कंज्युमिंग ड्रग्स देर टू डू अ video and do it viral. He was not molesting any minor there, or he didn't commit any rape there, or he was not taking madka there. कितें जालें खंय? I come to that point also. Garbage collection हांगा म्युनिसिपालिटी फेल आसा खंय. म्हापसाची म्युनिसिपालिटी फेल आसा. जोशुआ बाब, you have to see what has happened. How many things have gone wrong. म्युनिसिपालिटी हेल्थ डिपार्टमेंटाचे येतले हांव, हेल्थ मिनिस्ट्रीचे येतले हांव आनी तशेंच होम मिनिस्ट्रीचेर येतले. बिकॉज तो खंय 2 दीस खंय गार्बेज व्हरपाक येयना म्हणून पोर गाय कार्डबोर्ड नॉट प्लास्टीक एन ऑल, कार्डबोर्ड खंय तो उडोवपाक थंय गेल्लो. कित्याक म्हणल्यार कार्डबोर्ड यू ऑल नो इट्स बायोग्रेडेबल. नॉन बायोग्रेडेबल काय न्ही, ते मातीत मेळटा. प्लास्टीक ना तिचे आयज ना उडूना तेणे कंटेनर्स तीच उडूना. सो जस्ट डंप करतना तो कोण तरी आयलो, व्हिडिओ काडून त्याने त्याचा फोन नंबर घालून, बाईक नंबर घालून सगळ्याकडे व्हायरल केले. तेही आय कम टू द पॉइंट what are the disadvantages of social media also. But the worst part is that we have lost a good soul, an innocent child of 22. Brother to 2 sisters ना जालो, आवयचो एकलोच आधार फ्युचर. आमचो सॅम्युअल बाब ना जालो. आणि कितें जालें आफ्टर दॅट ही वॉज सडनली देन पुलीस स्टेशनाक ताका हें केलें, आपयलें. पुलीस स्टेशनाक आपयलें काय ताका कॉल आयलो कित्याक बेस्ड ऑन सोशल मीडिया पुलीस हॅज टेकन एक्शन. Because we have not seen any complainant, no copy of a complainant, and I'm coming on Home Ministry now, I'm coming on Pramod Sawant here. There was no complainant. Then how could you all bloody call an innocent child in harassing? He was there it seems at the Mapsa police station from 2:50 till 10 o'clock. 7-8 hours, humiliating him, traumatizing a young youth, a grown youth. Bloody hell, what is going on, Pramod Sawant? ताका बाबा 3 साकून 10 खंय ताका ट्रॉमटायज केला, ह्युमिलिएट केला. ताका इतलो ताचेर प्रेशर घातलो. इनोसंट भुरगो, अरे तो कॉलेजीचो वचपाचो भुरगो, सेंट झेवियर्स नामनी कॉलेज, आवय मोतीगिरी स्कुलांत शिकयता, भयण्यो वतात, शिकतात, कामाक वतात. आनी नेबर्सा कडेन वायरल जालो व्हिडिओ, ताच्या फ्रेंड्सा कडेन जालो, ताच्या मम्मीच्या कलिग्सा कडेन जालें. आनी टील 10 o'clock वी स्केअर सच अ बॅड थिंग दॅट FIR लॉन्च करपाक पडली. What he had done? Pramod Sawant, people are raping here. You can see migrants on the beaches and on the pools and consuming poison, drinking, throwing the bottles, garbage. That is garbage. तुम्ही एनवायरमेंट डे आयज म्हणून ताका पकडा गेलो, तुमकां लॉरल्स आशिल्ले. तो PI and PSI are responsible for this. They have to be ताका बुक करपाक जाय, ताका अरेस्ट करपाक जाय.
पिड्यो जाल्यार त्या घरात येवन सांगपाक पडटा अरे वोदर आमी व्हेले म्हणल्यार पुलीस सांगता कितें गन दवरपाक अलावड ना तुमची मिस्टेक जाल्यार तूं पळय इट वॉज नॉट अ गन फॉरेन्सिक रिपोर्ट हॅज शोड अस told us that it was an air gun. Am I right? It was an air gun and not a gun. And don't try to push the back. Now, म्हाका वायट दिसता म्हणल्यार तेका टील 10 o'clock दवरलो खंय आनी नाव रे एफआयआर काडल्या एफआयआर घातल्या खंय ताजेर आनी एफआयआर घातल्या नोटीस आनी नोटीसीचेर तुमकां खबर कंप्लाय करपाक कितले तरी पॉयंट घातले हांव टोटल तेणी कितले घातल्या 14 पॉयंट तेणे कंप्लाय करचे तेणे येवचे अमक्या दिसा येवप ताका सांगलें की नेक्स्ट 3 days कंटिन्युअसली 10 o'clock यू हॅव टू रिपोर्ट टू द पुलीस स्टेशन वॉट मर्डरर रेपिस्ट कट्टर कोण रे तुम्ही करपाक जाय त्याचे एक्शन घेना वॉस इज लास्ट पॉइंट म्हाका लायक जावना नोटिसान तेणी घातला एनी वायटपणा यू शॅल नॉट लीव द स्टेट ऑफ गोवा इंडिया विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर or the concerned court. Now what crime he had done that he cannot go outside Goa, outside the state or outside India? आता आमकां सांगपाचें आसा म्हणल्यार वेट कमिंग टू द पॉइंट राज्य खंय ही गजाल जाली 10 o'clock ताका ह्युमिनेट केलो ताच्या आवय टिचर बाय ती आमची ती आशिल्ली ताज्यो भुरग्यो आशिल्लो तो इतलो डिप्रेस जाल्लो खंय घरा कडेन आयली जेवण नाशिल्लें म्हणून भायल्यान खंयच्यान जेवण हाडलें खंय भायल्यान साकून भयण्यां बरोबर आवय बरोबर जेवण जेतलो म्हणून आशिल्लो खंय मदर सेड इट सिम्स चलो वील डू आवर रोजरी करात तेणे हेंय म्हणलें खंय भयणीक विचारात ताणें सांगलें खंय रोजरी आनी करून कितें फायदो बिकॉज ही वॉज इट्स अ व्हेरी गुड बॉय द होल नेबरहूड इज कम हियर दे आर सॉबिंग हियर इट वॉज सच अ डिसंट बॉय की नो कसलेच खंय ताका व्यसन लागना आशिल्लें ताका कांयच बॅड संगत नाशिल्ली खंय आनी एवरीबडी इज टू रिस्पेक्टींग खंय ही वॉज व्हेरी लावड एंड कायंड इट सिम्स मॉर्निंग इज टू गो टू कॉलेज इवनिंग इज टू गो टू जिम मातशें खंय मातशें इवन इन्स्ट्रक्टर नाशिल्लो म्हूण ताका सांगिल्लें खंय तूं मातशें इन्स्ट्रक्टर म्हूण यो हेल्प करपाक म्हूण तो तेंय वतालो कांय कसल्या नादाचो नाशिल्लो हो 22 year old भुरगो पूण मागीर घरा कडेन येतकीर तें म्हणलें तें सांग कित्याक करपाचो हांव न्हांवपाक वयता टायर्ड जाला भयणीन सांगलें व्हडल्या खंय बस न्हांव गो हॅव बाथ न्हांवून गेलो खंय मागीर रोजरी जाली जेवपाक म्हूण ही सोदपाक लागली आमचो भाव हेंचो सॅम्युअल खंयच मेळना जालो धाकलो भाव ना ना करून गेले खंय ते न्हांवपाक बाथरुमाक पयल्या खंय लायट ऑन आसली दार मातशें आड आसलें एका दिसलो खंय भायर सोडून आनी खंय गेला वयर रूम आसा थंय टायर्ड जाला म्हणून न्हिदला आसतलो फोन आसा खंय वयर गेल्यार खंय वयर सोदता 9:45 फाटल्यान अलार्म घालून दवरिल्लो सकाळीं पुलीस स्टेशनार वचपाक जाय म्हणून इतलो तें जाल्लो बट तो मोबायलाचेर घरा कडेन येवन तेणे सोशल मिडियाचेर जो कार्ड पळयलो ते आपल्या नांवाची दशा वळयल्ली आसा सोशल मिडियान म्हणून these people social media कितले आनी people were shaming him so badly with his name, his number was given, his phone number, his bike number. That humiliation, he could not face that humiliation. And the cops, I am coming baby to that point. The cops, see the sisters were present at the police station. They kept him waiting there, humiliating him, traumatizing him. तुका जॉब मेळपाना हें मेळपाना तूं गोंयचे भायर वचपाना स्टेटी भायर वचपाना कितें रे तो रेपिस्ट तुम रेपिस्ट हांव तुका हाड physio this that and today this boy was forced because of the police department. I am requesting, no, I am demanding with the CM Pramod Sawant, you are the home minister. See, तुमच्या already झाले आसा, you all are finished. आणि कित्याक रावले रे तुम्ही कित्याक रावले रे कित्याक शिराप घेता रे एका आवयचो ती बापरे एक व्हिडिओ इमॅजिन दॅट डॉटर्स तांच्या हात गेलो मरे तकलेर हात गेलो मरे भाव तो एकलो एक आवय म्हणटा ही वॉज माय होप He was my hope because yes, end of the day they will settle in life, they'll get married and go. But she had that. Imagine at this old age now she's going to get retired, and this is what she's going through. हाँ, हांव मातशें लोकांकूय सांगता तुमकां आनी कितें व्हडले चोर मेळटा पळय कोण ड्रग्स घेता तांचे व्हिडिओ काडा रे तेंचेर काडा रे तेन्ना जागे जायात मरे तेन्ना कॉक्रोचीस जायात रे नाका जाल्ले ती कॉक्रोच कित्याक जापावता रे तुमी कितें म्हूण तुमी हें केलें आनी कंप्लेनांट ना हितून based on social media. So tomorrow anybody कोणाकूय वॉक करून कोणाकूय हे करून कोणाकूय त्रास घालपाक जाता इन्व्हेस्टिगेशन म्हणटा ते कितें रे what was the कायदो of the police? So this, as we have told, demanding both PI and PSI should be suspended. I am requesting the opposition today, whoever it may be Congress, it may be Go Forward, it may be RG, it may be Aam Aadmi Party. उलयात रे come here. You all are required here. Be the voice. Fight for innocent souls. Otherwise, Goa is gone. कितले तरी लिटर कितले येयात मरे पळयात
बाबा तुमच्या हिंगा गार्बेज ना हिंगा गार्बेज ना असं आप दाखवा असं मॅडम व्हिडिओ कोणी काढलो तो कळो व्हिडिओ कोण काढला तो तुका मेळना खंय पुलिसांक ना होय. पुलिसांक ताका लिपोवन दवरला व्हिडिओ असलो पळय थोडे मिडिया हांगा असले हांवें फॉरेन्सिक येयल्या पळय तेन्ना तांकां सांगलें पीएक हांगा पळय आमी तुमचो रिपोर्ट व्हरपाक दिना कारण तेका आमकां रिपोर्ट जाय कितें रिपोर्ट जाय म्हणून सांगलें तेका अरेस्ट कर पयलो रिपोर्ट व्हरात असले 2 मिडिया असली हांगा पूण तेंच्यांनी कितें जालें ते लेडीज कोण आसले तेणी कितें सांगलें म्हाका की पीआय पणजा तुमचे कितें आतां रिटर्न दिया एक केसीन रिटर्न दिवपाचें आसा कितें तुमीच सांगा मिडिया दिवपाचें आसा तुवें केस पयल्या बरं सकाळी दुसरे ताका विचारले हे ते क्लोज लायला तूं ताका म्हणलें प्रोड्यूस केलें कोर्टान ना तर तूं ताका म्हणलें भायर वचो नाका म्हणून सांगताय आनी कितें सांगताय खंयचो कायदो हा आयज तुमकां आसा मिडिया आमचे गांवसडकार सगळ्या मिडिया सोशल आतां तुमकां ओल्ड आजिलो कडेन तुमकां येवंकूच जाय आतां ही गार्बेज म्हणलें कोणा हे करता तुवें अरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटराक आमदाराक कोणाक करता ते सांगात आणि which is the job of the police, पेट्रोलिंग तुम्ही करपाक जाय हिप्स ऑफ गार्बेज इज फॉलन इन म्हापसा हिप्स अँड हिप्स टन्स ऑफ गार्बेज पीपल हू स्टे इन फ्लॅट्स हू दीस बिल्डर्स गिव द फ्लॅट्स नो मायग्रंट्स येऊन रावल्या डम्पिंग एरिया नसता तांकां डम्पिंग एरिया ना म्हणून रातचे ते वतात आनी इतले घाण उडयतात प्लास्टीक हे ते चादरां बादरां कुसलेली पेम्पर्स पडिल्ली आसा ते काय ना मरे आनी कितें केल्लें रे कितें गुन्यांव केल्लो रे चेड्यानो हा तूं हो भुरगो आसा पळय शेजाऱ्यांक पासून खबर आसा माझ्या घरान भुरगो आहा म्हणून कितलो इनसंट आमी वाड्यार केन्नाच कोणाचे हितून आमी सगळे तिनूय जाती एकी कडेन गांवसड्यान पूण हो भुरगो इतलो इनसंट आसलो ताका नांव पासून कोणाचें खबर आसना आपले कपेल चर्च घर आनी कॉलेज हेच्या पलीकडे तो खंयच नासलो आनी शेजाऱ्यांक खबर पासून आशिल्लें ते घरान कितली भुरगीं आहा ती 2 भयणी 1 भाव आनी इतले टॉर्चर केले बाबडे ताका कित्याक जालो तो कितें कॉलेजीन पळयतले कितें सांगतले 2 भयणी शिकता कितें उलयतलो पूण तो फ्रस्ट्रेट जालो टॉर्चर जालो तो आनी आपलो जीव घालयला हे पण बहिणीन म्हाका सांगून गेल्या बहिणीन सांगून गेल्या द वे माय ब्रदर वॉज ट्रीटेड बाय द म्हापसा PSI पिलगानी द वे ही वॉज टॉर्चर्ड अँड ट्रॉमटाइज्ड दॅट मेड हिम गो अँड टेक दिस स्टेप ही कुड नॉट बेअर दॅट ह्युमिलेशन खंय अलार्म घाल तुज्या फोनार अलार्म घालून दवर फाल्यां धांक येतलो पोरां येतलो एरवा येतलो गोंयचे भायर वचपाना स्टेजी भायर वचपाना कितें केलां रे तेणे नॅशनल हायवे ब्लॉक केल्या और तेणे टेररिस्ट रे तो टेररिस्ट रे 22 वर्सांचो सेंट झेवियर्स इकॉनॉमिक शिकपाचो भुरगो हे पळय मरे तेच करताली रे सदां ती म्हाका दिसता हे खंय तरी CM यू हॅव फेल्ड यू बेटर टेक एक्शन ऑन बोथ PI and PSI आणि तो कोणे व्हायरल की तो फोटो व्हिडिओ काडिल्लो पळय तो भुरगो कोण तो आमकां कळपाक जाय द फॅमिली वॉन्ट्स टू नो बिकॉज ही इज द रूट कॉज आमी बॉडी हाडटले तेका हॅरेसमेंट करपाक जाय and very making a point that we want to see who is that boy who was the root cause otherwise the body मातेक लावपाना ते आमी GMC सोन हाडपाना फॅमिलीन सांगल्या पळय आमकां इज टेलिंग एका सगळे फॅमिली भयणी उलयल्या सगळे वी वॉन्ट जस्टीस एका अरेस्ट कर मागीर आमी बॉडी हाडटा नाल्यार फकडां जावन पडटी ल्हान भुरग्या आख्या गांवांत भुरग्या आयज ताका जाला फाल्यां येता कोणाकय करतले मरे तुमी वचा रे पुलीस पेट्रोलिंग करता पयर एक जाली मुगो केस कोणाची तरी हांवें पयला नाशनवाडा खंय तरी आय सॉ द रील अरे सच अ बॅड थिंग एक बायलेन खंय गाडी ब्लॉक करता म्हणून कोणे कंप्लेन केली रस्त्यार आसा म्हणून 2 खंय कोण येता ती पिंक फोर्स येता आनी कितें भासाभास जाता काय तो तुमी हातीन घेवपाक पुलिसांक कोणाक मारले चेन बांदले मारले ते बायले तुमी कशे हात घातलो व्हिडिओचेर दाखयला कशे हे पिंक फोर्स मारता ते बायले आणि कंप्लेन करपाक गेले कंप्लेन घेना म्हणजे पुलीस सांगता ती टायर्ड जाता ती वतान भोंवता म्हणजे तुमकां काय तो दुसरो म्हणजे तुम्ही व्हडले क्रिमिनल जाल्ले आसा आयज पुलीस व्हडले चोर आनी क्रिमिनल जाल्ले आसा म्हाका दिसता आतां लोकांक कायदो हातीन घेवपाक पडटलो आमी जे निशेध करता सांगला तशें वी वॉन्ट दॅट बॉय टू बी प्रोड्यूस्ड वाय इज बीन केप्ट हिडन सेकंडली एक्शन शुड बी टेकन ऑन द PI and PSI and justice both in Samuel 22-year-old boy who has finished his life by shooting himself with an air gun. His soul has to rest in peace. His mother and sisters have to get justice. That's it.